कुडणे दिवचले आशिल्लो सेजागोवाचो बेनिफिसिएशन प्लांट चलोवंक दिल्ली मान्यताय गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान फाटी घेतल्या। आमोणे वाठारांतलो समाजीक वावरपी खेमलो सावंतान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तशी कागाळ केल्ली। गोंयांतल्यो सगळ्यो खणी बंद दवरपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्यान बेनिफिसिएशन प्लांट चलोवपाक दिल्ली मान्यताय फाटी घेतात अशें मंडळान 7 फेब्रुवारीक दिल्ले आदेशान म्हणला। सेजागोवा कंपनीचो कुडणे दिवचलचो बेनिफिसिएशन प्लांट बेकायदेशीर आशिल्ल्यान तो चलोवपाक दिल्ली मान्यताय फाटी घेवची अशी मागणी खेमलो सावंतान केल्ली। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ताची मागणी मान्य केल्या। So there were complaints before the board and the board was in the process of hearing. So in between the matter went to the court. The court directed the chairman of the Goa Pollution Control Board to decide this matter within 4 weeks. So accordingly the chairman has passed an order and in this order the consent to operate issued to MS Sezagoa for their beneficiation plant has been revoked. जो सेजागोवाचो कुडण्या जे बेनिफिशियन प्लांट चलयता तो जो आर पैकीणकाराची लीज आसल्या कारणान आनी गव्हर्मेंटाची लीज आसल्या कारणान तो जो प्लांट जे चलयता तो बेकायदेशीर प्लांट चलयता तेन्ना तेंची NOC ती तांकां दिला ऑपरेशन करपाक ती तुमी रिवोक करची म्हणून। हांवें कंप्लेंट केली की तेंचे आसा ते ताबडतोब तुमी रिवोक करची म्हणून जे कन्सर्न ऑपरेट तांकां जे तुमी परमिशन दिला ते रिवोक करचे म्हणून हें केलें। हियरींग जालें। हियरींग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी आमच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमचें हियरींग घेतलें, ती पार्टीचें हियरींग घेतलें। राधा खालो जी आर पैकीणाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेणी हें केल्लें आनी हे सगळ्यांचे व्यू घेवन लास्ट आमच्या आयज जे हें दिली ऑर्डर पास केली की तेंचे जे कन्सर्न टू ऑपरेट तांकां जे वॉटर एक्ट दिल्ले हें आसा रिवोक केलें म्हणून। सेजागोवा कंपनीच्यो आनीकूय कांय भानगडी आसात, तांची सरकारान चवकशी करची अशी मागणी खेमलो सावंतान केल्या। सेजागोवान आनीकूय खूब कडेन सेजागोवान हें केल्लें आसा, इलिगलिटी केल्ली आसा। ती इलिगलिटी आसा ती गव्हर्मेंटान तेंची आसा ती इलिगलिटी ती सोदची बाकीची। कारण हांवेनूय 3 कंप्लेनी दिल्ली आसा। ती एक कंप्लेन आसली की तेंच्यांनी फॉर्जरी प्लॅन केल्लो 2009 फॉर्जरी प्लॅन करून आमचे हेका हें केल्लें CRZचे हेका हें केल्लें प्लॅन बोगस प्लॅन सबमीट केल्लो। तो बोगस प्लॅन सबमीट केल्यार पुलिशेन रिपोर्ट हें केलो, पुलिशेन सगळे इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरीक पुलिशेक सांपडलो की तेंच्यांनी तो बोगस प्लॅन केला म्हणून आनी हैदराबादसून रिपोर्टूय येयलो की तेंच्यांनी तो बोगस प्लॅन केला म्हणून। प्रुडंटा खातीर वरिश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। पणजे कार्निवलाक सुरवात जाली। पणजे म्युनिसिपल गार्डनात शुक्रारा सांजे मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्निवलाचें उक्तावण केलें। ते उपरांत करंजाळे फूड फेस्टिवल सुरू जालो। आता फुडले 5 दीस गोंयांत किंग मोमोची राजवट चलतली। कार्निवलाच्यो मिरवणुको शेनवारा सावन सुरू जातल्यो। पयली मिरवणूक पणजे जातली, उपरांत मडगांव, वास्को आनी म्हापशा ह्या मुखेल शारांनी उत्सव जातलो। Cantando macheiro, Vitor, atleta por soloire. Luiz Bacar, Donella, Clevisto Poloire. Cantando macheiro, Vitor, atleta por soloire. Luiz Bacar, Donella, Clevisto Poloire. Desta corace, vai te tanace. Moga kalla gongeru data pacharaniace. Moga kalla gongeru data pacharaniace. La 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 la. The king of the carnival, who will rule your hearts, rule parties over the next 4 days. There's the one and only Tome, who is the king. There you can see him. Have a round of cheer for King Momo. All of the dance and everyone there, I declare this festival open. And the fun season also open. गोंयांतलो राबित्याचो प्रस्न सोडोवपा खातीर व्हडा प्रमाणात गृहनिर्माण सहकारी चळवळ चालीक लावंक जाय असो उलो सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान मारला। गृहनिर्माण सहकारी राष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना ढवळीकारान ही सुचोवणी केली।
गोयच्या तरणाट्यांनी सहकारी चळवळीन वांटो घेवचो असोय उलो ताणें मारलो. Under the present scenario, with the high cost of land, with the added high cost of construction for a middle class family, to have a single ownership residential house in Goa is far of dream. Therefore, under these circumstances, the housing cooperative is the best financial and economically viable option to own a residential house, especially for the middle class family. I want to call upon more of our youth to join and be active members of our cooperative movement. I can assure you that cooperative sector has lot in store for our youth. With a positive attitude to the life and hard work, our youth, particularly those without formal employment, will earn a sustainable income and indeed prosper through our cooperatives. आपके स्टेट की हाउसिंग पॉलिसी हो, स्टेट हाउसिंग पॉलिसी बने और उसके अधीन जैसे आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज या हाउसिंग बोर्ड को जितना वेटेज आप देते हैं उतना ही वेटेज हाउसिंग सेक्टर में गोवा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन को भी दे, ताकि तीनों एजेंसियां, गवर्नमेंट की एजेंसियां और कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसी जो आपकी शीर्षस्थ संस्था अपेक्स बॉडी होगी, तो तीनों संस्थाओं को हाउसिंग के लिए हाउसिंग पॉलिसी में ये प्रोविजन होना चाहिए कि लेट का अलॉटमेंट इस तरीके से होगा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.